आयज तुमकां खबर आहा की 20 वर्सांनी आयज हो रस्त्यार डांबर पडटा. बाब युरीच्या डॅडीन बाब जोकी आलेमान हो आख्खो रस्तो हॉटमिक्स केलो तेजे नंतर आनी मागीर हॉटमिक्स जालना. आयज परतून बाब युरीन चवकस घेवन जाय तितलो हें करून एफर्ट घालन आयज हो पास करून गेला. आनी आयज हो 20 वर्सांनी सगळ्या लोकांक आतां बरी एक बरें ड्रायव करपाक बरी सवलत मेळटली. बरें स्मूथ रोड जातले सगळे इच एंड एवरी रोड इंटरनल आहाय ते सगळे जातले. आनीक जंय जालना थिंगा जे न्यू रोड आहाय तेवूय बी जातले पूण मातशें आंत जावपा न्हय मागीर जातले थोडे मिन्स आनी 1-2 म्हयन्यान बी जातले. पूण आतां हो सद्याक आतां हे सगळे रोड बेड आहाय ते सगळे आतां वेवस्थीत जातले. आनीक जायते रस्ते आमगे कुंकळ्यां जावपा आहाय. बाब युरीन आमगे जायतो एफर्ट घेवन हें सगळें काम मुखार वयलां. तेगे डॅडी भाशेन तेणें काम केलो आहा. खबर आहा तुमकां आमगे आतां एक फुटसाल ग्रावंड जाता हिंगा आमगे माडीकोट्यांक. तो इसल्यो सवलती आनी जायत्यो दुसरे कडेन बी जावपाय. आनी सांगपा म्हळ्यार जायते आयलो आहा. जायते आमगे कुंकळ्यां आतां डेव्हलपमेंट जावपा परतून स्टार्ट जाता. आनीक बाब युरी एफर्टा लागून हें सगळें जावपा पावता. आनीक तेच भाशेन हेल्थ सेंटर इम्पॉर्टंट म्हणटा हेल्थ सेंटर. आमकां एक डॉक्टर ना आतां सद्या कुंकळ्यां एक डॉक्टर ना. बाळ्ळी धांवपा पडटा. हो जाण बाळ्ळी वयतना जीव सोटाय. पूण हें सगळें मनान घेवन तेणें आतां एक व्हडलो प्रपोज केला. एक व्हडलो 20 बेड हॉस्पिटल आमगे बस स्टँडा ऑपोजीट हो हेल्थ सेंटर आतां बेगीन ताबडतोब हें काम स्टार्ट जातलें. आनी कितें फुडल्यान तें बाब युरी तुमकां सांगतलो. पूण हांव सगळ्यांच्या नांवान बाब युरी चड आनी चड देव बरें कर म्हणटा. कित्याक आमगे कुंकळ्यां लावन तूं जायतो फोकस घेता आनी जायतो एफर्ट घेता. तेच भाशेन आख्या गोंय भरी तुका भोंव पडटा. तरीकय टायम काण तूं आयज आमगे कुंकळ्यां जायतो वार करता. हांव तुका चड काडून सान देव बरें कर म्हणटा. खरेंच खुशालकाय भोगता. कित्याक याद जाता म्हाका जेन्ना आमी एक वाठारांनी एक वाड्यांनी भोंवले. तुमचे गांवचे जावं मॅकलीन बॉबी टेरी सगळे भोंवताले एक वाड्यांनी. त्या वेळार रस्त्याची परिस्थिती ही एकदम गंभीर आसली. बाब जोकी मालेमावन जें म्हाका दिसता 2008-2009 हें जें हॉट मिक्सिंग जाल्लें इंटरनल रोडान तें आज पुराय करपाक आमी एक इनिशिएटीव घेतलेली आहा. पयली सुवातेर माफी मागता लोकां कडेन. कित्याक माफी कित्याक मागता कित्याक जेन्ना अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम जालें त्या वेळार खूब तुमकां सोंसपाक पडलें. जायत आतां मॅकलीन सांगतालो जायत एक्सिडंटूय जालो. कालच्या दिसाकूय एक बारीकशें एक्सिडंट जालें. पूण तें अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम खूब गरजेचें आशिल्लें. जवळ 65 क्रोजाचें हें आख्खें कुंकोळे जे 33 kV केबल आहा हेजें आतां ऑलमोस्ट हें काम पुराय जालेलें आहा. आनी हेजो फळ जो हांव सदांच म्हणटा की इरेटीक पावर सप्लाय जे आमच्या भागांत आशिल्लो ते रेक्टिफाय जातले. पारोडाच्या गांवांतूय होच प्रॉब्लम आशिल्लो. त्या वेळार आमी इनिशिएटीव घेवन आज पारोडाच्या गांवांत म्हयन्याक घोडी एक पुसा लायट वयता. थिंगा डेली 3-4 पुसा लायट वयताली. हे वयले केबल आमी आमदार नाहलोले तेन्ना रिप्लेस करपाक प्रयत्न केल्लो. आतां एक हे लोकाले म्हाका दिसता रस्त्याचो जायत त्रास जाताले, डस्ट जातालो आनी जायती सुविधा. आज ऑलमोस्ट 4 क्रोजाचो हो रस्तो आख्खे आमच्या कोंबाच्या भागांत कोटामोळ खास करून देमानी हे टोटल हॉटमिक्स जातले. हांव कॉन्ट्रॅक्टरा लागीं मागता बरी क्वॉलिटी तेणें मेंटेन दवरची आनी आमगेले भुरगे हिंगा आसतले तांकांय तुमी बरे भाशेन कॉपरेट करतले म्हूण रावता. म्हाका खात्री आहा की ऑलमोस्ट 75% रिइन्स्टेटमेंट जे रस्ते आशिल्ले बिकॉज ऑफ दी अंडरग्रावंड केबलिंग लोकांक हिंगा समजून घेवपाक जाय. कित्याक चड त्रास IDCच्या रस्त्यान गेले कित्याक थिंगच्यान एक केबलिंग एक होंडमाल तेमी फातोर्डा वचपाक, एक मडगांव वचपाक, एक काणकोण वचपाक, एक सांत जुझेदियार वचपाक, एक बाळ्ळी वचपाक. सो दॅट वॉज द मेन सेंटर बिकॉज ऑफ वीच people had to face a lot of hardships. आणि it was necessary that हे लायटीचें काम करपाक. आज ऑलमोस्ट 60-70% रिइन्स्टेटमेंट जालेलें आहा. आनी लोकां कडेन देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तुमी खूब सोंसले. आय कॅन अंडरस्टँड इट इज नॉट व्हेरी इजी. बट जे पद्दतीन आज आमी ऑपोजिशन आहाय हेजे नंतर आमी जावं तुगेलें लक्ष्मणा पडटा. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.